एकच मन एकच काळजान तुझे मुखारा मी येतो. एकच मन एकच काळजान तुझे मुखारा मी येतो. तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजात सोतोस दिवच्या. एकच मन एकच काळजान तुझे मुखारा मी येतो. एकच मन एकच काळजान तुझे मुखारा मी येतो. बाबून सगळ्यांक तुमकां देव दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समोर क्रिस्ताची कृपा बाबा समोर आनी पवित्र आत्म्या शांतने एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज पवित्र सभा बागेन तोमास दोरमदूत हाची दावाची परब समारंभता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा ही बावार्थाची उच्चारणी बागेन तोमासान केली. आयच्या दिसा आमकां बावार्थें देणें मेवलां पळय तें पवित्रान सोमयार ओदीक आमी बावार्थान वाडूंक मिसाची पेट आमकां कुरपेन मोगान उरपेन बरोवंक. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेच्या काळजाक भेटलो दीस आनी बागेवन बाब जिविताक मान दिवंक आमकां आपयता. देवान दिल्लें जिवीत आनी तेणें पासत देवाक आमी आर्गां दिवया वा काणुया आनी जिवीत सांबाळूंक आनी ह्या जिवितांतल्यान जें देव आमचे कडेन कितें मागता तें मिसांव बागेन तोमासा भाशेन शार्ती पावोवंक आमकांच देवाच्या हातान घालून आमकांय कृपा ही मिसाची भेटेंत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतोस्ती जावचे खातीर जायते फावटी आमी दुबाव दवरलो. सोम्याचेर बाबार्थान आमी वाडूंक सोम्याचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्या. बाबार्थाची राड मोगाची राड केल्ल्या पातकां सुमी ग्रास करुया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. सोर प्रविता देवाक आनी तुमकां बाबा पळयलो मोसो कोणी हांव सारून सांगता कोणा चितून तळून सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बेगीन सांग वार मारीक सगळे उठांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं नदीकरात म्हण प्रार्थना मागता. सोर प्रविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. महिमा देवा कोण स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांत सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वेता ठेवापा आमी तुका वाखाणटा आमची स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या तोरव्या पासत आमी तुका दिन वाचता. सोमया एकल्या सोणीत पुता जे क्रिस्ता सोमया देवा देवाची शिले बाबाच्या पुता तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं संवसारें पाप काडटाय आमचें मागणें आयकून घे. तूं बाबाच्या उस्त्याक बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच तो सोमी एकलोच तूं बवडतो. आमीन.
ह्या मिसाची इंतेसांव आसा आग्नेला फेर्नांडीस सोंपून गेल्यार आयज 1 वर्स व्हरता. देवान तिका सासनो विसो फावो करूंक मागुया. तशें दुसरें इंतेसांव आंतोनिया लुकास मरून गेल्यार 1 वर्स व्हरता. देवाची काकूट सासनो विसो तिका मागुया. दुगेस कोरब्याक बाबार्थांनी बुसवण मागुया. तशें मिसान मागूंक लायता वेनान्सिया लूच मेंडीस वाडदीस म्हणटा. देवान कुडत्म्याची भलायकी तिका दिवंक मागुया. एंड्रिया डिसोसा वाडदीस म्हणटा. देवाचें बेसांव कृपा ताका मागुया. रोसी लुईस आपल्याच्या ह्या वाटा बेसांचें बरे भाशेन जालें देखून येस मेळ्ळो देखून देवाक दिन वाचता आनी मागूंक लायता. आपल्याक हें कितें रावता तें देणें हें तें सांग दिशाय खातीर मागुया. आयज आमची मदलीं सायतीं बाबणां आपलो वाडदीस पाळटात. ह्या चिखलेचे पवित्र सभेंत येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांक भुरग्यांक तोंडणाट्यांक पिडेस्तांक देवाच्या हातांत घालुया. आयजतान आमी दर शुक्रारा आमचे चिखलेचे पवित्र सभे खातीर मागतल्या आमच्या गोरसां पासत. आयज ही सर्वीस सुरू जाता ती देवाच्या हातांत घालुया. ह्या सर्विसीन वांटो घेवंक आमकांच देवाची कृपा मागुया. त्याच बरोबर ह्या गांवांत येतल्या भुरग्यां खातीर मागुया. ह्या गांवांत जायतीं आपुणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आपुणी फावो जावंक मागुया. आमच्या गांवांत पिडींत आहात तांचो त्रास करुया. कोणाच्या ऑपरेशनाक कोण टेस्ट आहा कोणाचो रिपोर्ट येवंचो आहा तांचे खातीर मागुया. प्रवास करतल्यांक राख सांबाळ म्हूण मागुया. ओदी करून आमच्या गोरब्यांचेर समुदायांचेर आमचे पवित्र सभेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरूंक गेल्ल्यांक सासना विसो मागुया. जे गोरबे आयज कश्ट वतात भुरगें बाळ नासतना आहात कोणाच्या घरांत बेबदीकाय आहा कोणाच्या घरांत रीण आहा तांच्याय गोरसां पासत मागुया. आनी आमच्यो गोरसो लागून तोमासाचे मजतीन बापाच्या हातांत घालून आमकां कितें जाय ते वेळार बाबार्थान मागुया. प्रार्थुया. सोर पविता देवा आमच्या देशाक शुभ वर्तमान हाडलोल्या बागयोन धर्म दोत तोमासाचे पोरबेंत आमी आनंद बरीं जाय शिंकोर. अशें कोऱ्या काळसान तुका सोदता ती ताचे विनोनेन सदां स्थिर उरूंक आनी जेजू क्रिस्ता मुखार सोरपटून तो सोमी आनी देव म्हूण ओळखूंक पावो. तो देवचे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू कोनेलाच्या घोराच्या उमऱ्याशी पावतच कोर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना, पूण म्हाका आतां तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बाराबोर आयिल्ले ते सुनोत केल्ले बावाटी तोटाकले. कित्याक तीं 8व्यो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाकाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो. म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडोवंक येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. सोरेस्पराचें उतर हें. Zahabapan kantar kutela.
सगळे संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. म्हणया सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. जशें मेरूं तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतले तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. तुजो उजवाड मुजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोळ्यान म्हाका वाट शिंकय. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोदून वेतां. जबाब सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. उद्गार जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. सर्विस्पो तुमचे सव्य आसूं. सवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोळ म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किल्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किल्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9व्यान घरांत आसलें आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बोंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाबाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच भागी. सोमयाचे शुभ वर्तमान.
पण आयज पवित्र सभा बागेन तोमास दोन दूत आची परब समारंभता आदल्या कोरांत बागेन जोआच्या शुभ वर्तमानांत बागेन तोमासाची खबर 3 कोडेन आमकां मेवता. पयलीं जोआचें शुभ वर्तमान 11वा हावेसोर आमी जाणा 11व्या हावेसोरांत हांगासर जेसून लाजराक नवें जिवीत दिल्लें आनी जेन्ना जेसून ताका नवें जिवीत दिलें जोआच्या शुभ वर्तमान 11व्या हावेसोरान 25 वळींत गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 पुनर्जीवपण जिवीत हांवूच सगळो म्हजे विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यार सासणांक जियेतलो. आनी जेन्ना जेजू साबार पावटी सांगतालो म्हाका मरण रावता हांवें मरणाक फुडो करचो आहा आनी बागेन तोमास सांगता शिसांक सांगता आमी जेजूच्या फाटल्यान या आनी मरोंक तयार जावया. हें पयले कडेन आमकां मेवता. दुसरे कडेन आमकां मेवता जोआचें शुभ वर्तमान 14वा हावेसोर 6वी ओळ गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 हांगासर जेन्ना जेजू सांगता बापाची वेता आनी तोमास म्हणटा तूं वेता ती वाट आमी कशी जाणा जातले हांव आनी तोमासाक जेजू सांगता वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं. बाबा देवाशी पावोंक जाय जाल्यार आमी स्वतान जियोंक जाय. देवाशी पावोंक जाय जाल्यार आमी बाबार्थान वाडोवंक जाय. आनी आज तिसरे कडेन बागेन तोमासाची खबर मेवता शुभ वर्तमानांत जोआचें शुभ वर्तमान आयकलां पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसांक दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडल्या उपरांत शीस तांकां सांगता आमी सोम्याक पयला कोणें दिसता पुनर्जीवन जाला आनी बाबा म्हणलो तोमास दुबावता. आयज कोणी जायते फावटी आमी तोमासा वयल्यान दुबावता देवाचेर कोरी मिलाक कोणी बाबार्था विशीं वेगवेगळ्या प्रश्ना विशीं दुबाव आमच्या जिवितांत येता. म्हणजे आयज काजार जिवितांत आहात तुमी म्हणजे आयज गोरकाराचो दुबाव आसा तुज्या जिवितांत घोडे शेजाऱ्यांचो दुबाव आसा घोडे सोयऱ्यांचो दुबाव आसा घोडे जायते दुबाव आमच्या जिवितांत येता. आनी आयज आमकां तोमासाच्या हाताक धरून आमी जेन्ना ही बाबार्थाची आमची यात्रा करता जेन्ना तोमासाक दिश्टी पडलो जेजू सांगलें हांगा यो हांगासर ये म्हजें आसा गाय हे आसा कुशींत म्हजें बोट घाल तुजें बोट घाल आनी म्हणलें ना हांव घालचो ना. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा हो विस्वास ताणें वाडयलो पण आयज बाबार्थी उत्साह न्ही करूंक आमकां बागेन तोमास शिकयता म्हज्या सोमया म्हज्या देवा ह्या दिसा कितें रावता आमी नकळो हो दीस आमी कितें हाडटलो तें आमी नकळो फुडें जायत्या जिवितांत आयज कोस्ट आहा दूख आहा. आयज आमच्या पवित्र सभेन चिखलेचे पवित्र सभेन आमी सुरू करता आयज जावन 6 ते 8 कडेन कोणा पासत आमच्या गोरसां पासत बो पयस संस्कार मुखार मेळटले हांव कितें घेवन ओदीक आमची चिखलेची पवित्र सभा बाबार्थान वाडची मोगान जिवची बागेन तोमासा भाशेन ओदीक आमी बाबार्थान वाडची. आयज हे उपाय आमकां पण जेन्ना हे उपाय आमी आपणायता आमी बाबार्थान वाडटले हांव घोडे हांव म्हणटलें हांव जो बाबार्थ म्हाका मेवला घोडे बाबा आयज तो शेळमळो जाल्लो आहा घोडे बाबार्थ आमी सोडून दिला आव्हानां येता तेन्ना तो बाबार्थ घोडे निवला आमचो आयज बागेन तोमास आमकां बाबार्थाचो फुलेर आनी बागेंत आमकां बागेन बाब होली फादर पोप पॉल 6 ताका एक टायटल दिलो बागेन तोमासाक सांगलें आपोस्टल इंडियेचो इज एपोस्टल ऑफ इंडिया अशें म्हणलें कित्याक तांणी हाडलो बाबार्थ आनी बाबार्था खातीर तो सोंपलो बाबार्था खातीर जियेलो तो. आयज बाबार्थाचे वाटेन वाडोवंक प्रयत्न करुया आनी आमचें जिवीत मातव्या शुभ वर्तमानांत 7 हावेसोरान 24 वडेन गोठ कोडपाचेर बांदलें क्रिस्त जिवीत जावं दी. आमचें जिवीत आमचे गोराबे चिखलेची पवित्र सभा ओदीक बाबार्थाचेर बोरवाशाच्या आनी मोगाचेर वाडची हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक सोर्त वेतार बापाक सरकार पिकमी शारो साराक आनी क्रिस्त ताचे एकल्यास्पताक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्यावर विकर सांबाळो आंकवार मरिता सांबाळो पोंसपता काल ताणें कोस आसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्या मुदेविलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो
स्वर्गात सोडलो सर्पवेता देवाच्या उजव्याक बसला थंय तांच्या मेल्यांची मुळसवी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातरी पवित्र सभेक भोगतून सेकतार पातकांचें भोगसणें कुळीचें शेवणपण संस्थांचें जिवीत आमीन. बसुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचेर सोपे आमची कासांद भोगता सुखानी दुख सोरा मेले जेजू दुखा भेटोयता सर्वेस्परो सलामकातील वास्तव प्रतिलग्नाच्या सलाम जेजू दुखा भेटोयता उदकाच्या थेंब्या बोरी आमकां सर्वेस्परो सलामकातील म्हज्या भावनो आमचें बलिदान सद्विता देवपाक मांदो सलेसा म्हणून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान अभिमानाक मेमेक आमचे नेकी पवित्र सुविशा दबाब सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्यन तोमासा धर्मतान केल्ले बाबार्थाचे उत्साहनेक मान दितना आनी वाखाणणेचें बलिदान भेटयतना तुका फावो तसली सेवा आमी दिता आनी आमचे सवेंत चिंतेणी बाळगून दवर म्हूण कालतीपणी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पवेतारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सोर काळी सोरताय आमकां तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें शिसांक गोवळ्या तोमासाक चतुर्मुताक आम तेसांत जे क्रिस्तांचे वर्तमान परगटूंक पाठयलोय तोच वाट सोत आनी जिवीत अशें पवित्र आत्मे सोक्तीन पळोवंक नासतना सोत मानतल्याच्या सुभागीपणाचो अनुभव आमकां तुवें फावो करीत आसाय. देखून आतां सोर काळी देवतांचो दरबारांत सांगाती काळसंतान आमी तुका वाखाणून गायता. सर्वेस्परा कोरोस पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून तो परीन तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समेर क्रिस्ताची कूड आनी रोकोत. कोश्ट मळो सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची. तेच परीम जेणोतोस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलीं पियेयात
इमोच्या रोग तशी काल्स नव्या आनी सासणी कोराची एरोगोत पातकांची बोक्सळे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतली हे मोच्या उडसाक करात. बाबार्थ सगूट देखून सर्वेस्परा सुमेधीच्या मोरनासो आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता उडोवंक आनी सोडूनचे काल्स भेटयता. तुजी मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां तीन वाजता आनी क्रिस्त एकुळेन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेत पुसबेचो गडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. आंजेला आनी आंतोनिया हे तुजे सेवकांचो उगडास कर. हे संवसारांतली तुजेशी तुवें ताका आपोवन व्हेली ते पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणांय ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकूते अंतरल्या समेस्ताक जे मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत करून मागता अशें बागेवन तांकवा मरिद्याचे माई सांगाती बागेवन जुजे जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासना जिवीत आमकां वांटो दीत आनी तांची सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे तांय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पवित्र बाबा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. बावडो बागेवन तोमास दुबावनूच उरोंक ना दुबावतान बावडतान वाडलो फुडें आमच्या जिवितांत जाय तरेचे दुबाव आहा. वेगवेगळ्या समयार आमच्या जिवितांत येताना दुबाव दवरचो न्हय अदीक आमी बाबार्थाची जावया. तुरेंच बाबार्थें देणें पवित्राना समयार मेवलां पळय तें अदीक बाबार्थान वाडोवंक आमचोय बाबार्थ आनी दुसऱ्यांचो बाबार्थ तीर करूंक जें शिकल्या मागण्या बापाची कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस येवं तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताणें प्रदनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयकरी जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशेन उतरेकतल्यांक आमकां जितार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोय क्रिस्तांव दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बावटीस्ट घाल आनी जे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती सांगाल तुमचे सवे आसूं. जे शांती एकामेकाक हांसताना वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमच्या समेर क्रिस्मस आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समेर क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता
बाबाचे कशेय परमेश्वर सकाळ आमच्या मोरणावरी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजें पवित्र करता सगलें आमच्या खोटेपणांतलें आनी सोर वायटांतलें आमकां निवार असाच्यो आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी तांचे सोशिल्ले वेगळे सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. पुनर्जीवन जाल्लो जेसू हो पळय आसा. तोमास लागीं तुजें बोट हांगासर हाड. तोमासान म्हणलें म्हज्या सुमया म्हज्या देवा हो जिवो जेजू आयज आनी किरकोळ काळजान येवन ओदीक बाबार्थाची मोगाची एकसराची दुसऱ्या बोक्षितली मनशां आमकां करूंक हो जिवो जेजू बोड आनी आदार बाबार्थान जेजूक आमी शेवतां त्या सगळीं सुवागी. सुमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना हें उतर दाखय आनी म्हज्या आत्म्याक पनाकी दिली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताचे बळी म्हजें दान क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस नाणोय म्हाका उदकांत घोट पवित्र कश्टानो म्हाका घोट करात तूं बरें जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका वेगळो सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वागय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरक्षे येवंक तूं म्हाका फर्माय भक्तां सांगाती तुका वागाच्या. उबी रावया.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या एकल्या सणीत पुताची कूड कोरेपणी ह्या संस्कारांत आमी शेवताना दोरदोत तोमासा बरोबर बाबार्थान ताका आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण ओळखून आनी आमच्या कोरण्यांनी आमच्या जिविताचे चालीन परगटूंक म्हूण मागता. तुमची येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. फादर फ्रांसीस आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक बागेवन तोमासाची दोंडाची परब तोबाची परब आज हांव तुमकां आवडयता आनी अदीक चिखलेची पवित्र सभा बाबार्थान वाडची मोगान जियोवची आमच्यो समुदायो एका मनाची जावची ही आमची आशा. आनी ह्याच मनान आयजतावन दर शुक्रारा आमी सुरू करता मागण्याची रीत आमच्या गांवांत 6 ते 8 सोरांचेर तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप मागीर पवित्र संस्कार मुखार मागणे आनी उपरांत मिसाची भेटेंतल्यान ते आमची मागण्याची रीत सोंपतली. मागता बाबडो येवया सगले आमी जेजूच्या मुखार आमच्यो गोरजो खोस दूख घेवन आनी अदीक आमी चिखलेची पवित्र सभेन चेतीनी भाव भयणां आमचे गोराबे आमचे समुदायो बाबार्थान वाडोवंक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. दर एका मागण्या पाडल्या आमी सभा सावदी. आमेन. दोंडाची बुन्यादीर तीर रावूंक फावो केला तो देव बाप बागेन तोमासाच्या मोहिमेवत बरीत पुण्या वरवीं तोयीन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. येद्या व्हड आस्काराची तुमकां आदार दिला तो देव पूत तुमी सासणाचे माय देसांचेर दायसान पावसोर तुमची मनां उजवाडाव आनी तुमची पावलां चलोवंक सगल्या पोरसांक स्वताचे सपनायक पावयता तो देव पवित्र आत्मो वाट सोत आनी जिवीत त्याची सगळे आमचे पोटचे काडूं आनी सोर प्रवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंत्याचेर आमच्या गांवचेर आमच्या पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा ही बाबार्थ उत्साहांनी करूंक ह्या दिसा हांव सदांकाल बाबार्थान वाडोवंक आनी दुसऱ्यांचो बाबार्थ तीर करूंक त्याच शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया R15 पेज नंबर 182 R15. जेजू मोगाच्या आमची लासून दिगाचा तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आमची लासून दिगाचा तुझ्या करूं.